नमस्कार. हांव स्वप्नेश शेर्लेकर, गोंयचो आवाज. काल गोंय सरकारान छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या राज्याभिषेका दिसा निमतान जयंती निमतान एक चित्रफीत काडलेले. ते पळयले. ते पळोवन अशें दिसले की वाह, ह्या देशान कितले वीर, कितले निश्ठावान, कितले सत्यवान, कितले धाडशी लोक जावन गेल्लेले आहा. अभिमान जालो. परत पळयले, 3-4दा पळयले. मनाक खूब बरें दिसलें. अशें दिसलें की हांगान एक विचित्र प्रकारची एक शक्ती येयलीशी. आनी हे शक्तीन जशें शिवाजी महाराजान तेन्ना जे आमचे मातृभुमीचेर आनी हांगासरल्या लोकांचेर जे अत्याचार करताले, तेंचे कडेन लढो दिल्लो, तेंचे कडेन झूज दिल्ली, तीच झूज, तोच लढो, त्याच वीरतेन, त्या धाडशेन आतां परत लोकांक दिवपाची गरज पडलेली आसा. त्या चित्रफितान पयले एकाच मिनटान म्हणटा की लोकांचेर खंय कर वाडोवन अत्याचार करताले. कर म्हटल्यार टॅक्सीस. आतां कितें वेगळें आहा? बारीकशें उदाहरण दिता. पेट्रोलाची किंमत आयज 93 रुपया आहा, 93 रुपीज. आनी हितूंतले अर्दे पेक्षा जास्त ते कराक लागून आसा, टॅक्साक लागून. आतां कितें वेगळें आहा? म्हणून हांव म्हणटा, तेन्ना पोर्तुगीज आनी मुघल आसलेले, आतां भाजप आसा. तेच चित्रफितान अशेंय म्हणटा की तेन्नाचे राजे जे लोकांक लागून वावूंक जाय आसलेले, त्या दुश्मनाच्या आधीन गेल्लेले. आतां काय वेगळें ना. तेन्नाचे राजे आसलेले, आतांचे आमचे मंत्री आसा आनी आमदार जे लोकांक लागून वावुरच्या साणून हे जे भायले लोक येयला हांगासर गोंयान, आमच्या मातृभुमीन, तेंच्या उद्धाराक लागून, तेंचो फायदो कसो जातलो हेका लागून वावुरता. अर्द्या पेक्षा जास्त गोंय ते म्हजे पोट्स बील येयल्ल्या कारणान एमपीटीच्या सुवादीन गेल्लेले आसा. आनी तुमी कांयच केल्लें ना. तुमी कांयच करूंक ना. सेंटराकूय भाजप आसा, स्टेटीनूय भाजप आहा. कित्याक जावंक ना तुमचे कडेन? तुमकां इच्छाच नासली. सागरमाला, भारतमाला प्रोजेक्ट्सान आनीक जागे तेंच्या सुवादीन केले तुमी. गोंयच्यो न्हंयो तुमी तेंच्या सुवादीन केल्यात. विकून खाल्ल्यात. सुवादीन सोडून तुमी विकून खाल्ल्यात स्वताच्या फायद्याक लागून. कोल्यांनी मेळोन सिंहाचो व्हिडिओ काडलो म्हणून कोले सिंह जायना. तेच चित्रफितान अशें म्हटलें गेल्लें आसा की छत्रपती शिवाजी महाराजान बिचोलेन नार्व्यान येवन सप्तकोटेश्वरचें देवूळ परत बांदलें. सत्य घटना. भाजपान कितें केलें तें हांव सांगता. त्याच सप्तकोटेश्वर देवळाच्या फाटल्यान जो दोंगर आसा, तेजो लाखभर स्क्वेअर मिटर 16B अंडर झोन चेंज एप्रूव केल्लो आसा. पुराणीक काळाच्यान इतिहास आहा. पुराणीक काळाच्यान रामायणाच्या वेळार जो शत्रू आसलेलो तो लंकेच्यान येयल्लो, म्हटल्यार भायलो आसलेलो. 1600 सदीनूय तशेंच घडलें. जो शत्रू आसलेलो ह्या मातृभुमीचो, तो पोर्तुगालाच्यान आनी अफगानिस्तानांतल्यान येयल्लो. मागीर जशें महाभारत जालें, शत्रू आपलोच आसलेलो, घरचोच. आनी आतां तोच वेळ येयल्लो आसा. शत्रू आमच्या पैकीच आहा, गोंयचोच आसा. आनी लोकां कडेन मागता, हो व्हिडिओ पळया, हो व्हिडिओ पळया, ह्या दृश्टिकोनान पळया की कशे ह्या देशाचे वीर, धाडसी आनी ऑनस्ट, करेजस, जे सत्याक लागून लडटाले अशे लोक तयार जावन गेल्लेले आसा. आनी हेज्या फुडें पूण गोंय किंवा गोंयकारांक राखपाक छत्रपती शिवाजी महाराजूय येवचोलो ना आनी छत्रपती संभाजी महाराजूय येवचोलो ना. आमकां आमचें धाडस, आमचें बळ वाडोवन ह्या मातृभुमीक लागून लढो दिवचो पडटलो. कित्याक? कित्याक तर तेन्ना पोर्तुगीज आनी मुघल आसलेले, आतां भाजप आसा. देव बरें करूं. जय शिवाजी, जय भवानी, जय गोवा.